नमस्कार. असेंब्ली टॉक ह्या कार्यक्रमात तुमचे स्वागत. आयज विधानसभा अधिवेशनाचो 15वो दीस आनीक 3 दीस उरल्या फुडल्या आठवड्यान. आनी आयज दीसभर बरी खडाजंगी जाली विधानसभे भितर. खूब बोवाळ जालो. विरोधी पक्ष नेते अशी ताबान उलयले, इवन पेपर छोटून मारले. अशे वेगवेगळ्यो गोश्टी घडल्यो आनी तातूंत भितर विजयानूय खूब अशे तरेचे सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो आमचो प्रतिनिधी आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेनी सद्याक विधानसभेन आसात आनी सकाळच्यान तो कंप्लीट विधानसभेचेर ताणें बारीक लक्ष दवरून आसा. सो ताजे कडच्यान पयलीं जाणून घेवया की आयज विधानसभेन कितें जालें ते पयलीं आमी तांचे कडच्यान पूर्ण डिटेल नियाळ घेवया. सांग, आयज कितें जालें सकाळच्यान विधानसभेन इम्पॉर्टंट अशें? सर, सकाळी आयज सुरवात जी जाली ती बोवाळानूच जाली आनी क्वेश्चन अवर आयचो जो सकाळचो आसलो तो मातसो चड प्रश्नांक लागूनय गाजलो, बोवाळाक लागूनय गाजलो. युरीच्या कांय हरकतींक लागून किंवा ताजे कांय तो मातसो चाळवलो. तेणी पेपर बीन आशिल्ले ते अशे काडून मातशे शेवटयले भायर, तेका लागूनय मातसो गाजलो. सगळ्यान पयलीं सुरवात जाली ती म्हणजे क्वेश्चन स्टार्ट जावचे पयलीं युरीन एक हरकत घेतली आनी तेचेर बोवाळ जालो. तो म्हणजे ताणी एक क्वेश्चन विचारिल्लो, क्वेश्चन 6A लॉ मिनिस्टराक. त्या क्वेश्चनाचे सब क्वेश्चन जे आहा ते तेणी कट केले अशें म्हणून तेणी बोवाळ सुरू केलो. आनी जर आमकां प्रश्नूय विचारपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो असेंब्ली भितर येवन, अशें उद्विग्नपणे आयज तो उलयलो. आनी ते उलयतना तेणे पेपर भायर मारले आनी मातसो तो हे कसो जालो, फ्रस्ट्रेट दिसलो. हय सर, इतलो हें जावपा सारको तो क्वेश्चन कसलो आशिल्लो? लॉ लिगल लॉयर्सांक अपॉयंट करपा बद्दल आशिल्लो एनवायरमेंटल इश्यूंचेर. पूण जे कितें विशय प्रश्न येवनाशिल्ले ते कित्या खातीर म्हणून तो इतलो हें जालो हाजे भितर? ना सर, तेणे न्ही क्वेश्चन 6A घातिल्लो आनी तेचे जे क्वेश्चन आशिल्लो तो एकूच क्वेश्चन दवरलो आनी तेजे सब क्वेश्चन आहा ते कट केले. सो तो तेच विचारतालो की तुमी म्हाजे सब क्वेश्चन कित्याक कट केले किंवा ते आपल्याक तुमी विचारपाक कित्याक दिवना. मागीर ताचेर स्पिकरान सांगले, हस्तक्षेप घेतलो की आपलो अधिकार खंयचे क्वेश्चन अलाव करप खंयचे कट करप ते आपूण डिसायड करता. अशे तरेन सर स्पिकरान तेका आन्सर केले. तेका लागून सर तो सकाळी खूब मातसो बेजार आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लो आमकां दिश्टी पडलो. हय, पूण अशें दिसलें की मातशें तो ताणें मातशें ओवर एग्जेगरेट केलें दिसलें. कारण ह्या बारीकशे इश्यूचेर ताणें इतलें झगडपाक गरज नाशिल्ली एक्चुली. कारण अशे आनी कितलेशेच मुद्दे आसा, कितलेशेच विशय आसा, ताजेर खरें ताणें झगडपाक जाय. ते विशय घेवचे परस क्वेश्चन आन्सर आडावन तो जे पद्दतीन तो टायम हें करतालो ते तितलें बरें दिसलें ना एक्चुली. सर, तुमी म्हणटा ते सारकें. युरी आमी जर पळयत जाल्यार मातसो अशें मागीर चर्चा जाताली की युरी मातसो भुरगेपणा कशी करता काय कितें, की आमी जेन्ना झगडटा घरान सर भाव भयणां बी झगडटा पळय की तूं म्हाका हें दिवना, चॉकलेट दिवना जाल्यार. पूण अशे तरेचें आयज तेचें वातावरण मातशें दिसलें आनी ते पेपर बी उडयलो. आनी तुमी म्हणटा तशें क्वेश्चन अवराचे टायम तो वेस्ट जालो सर. एक 10 मिनटां, 10 म्हणचे 5-7 मिनटां तरी टायम वेस्ट जालो. ही सुरवात जाली सर. तेज्या उपरांत क्वेश्चन आशिल्लो तो म्हणजे आंतोन वाज जो कुठ्ठाळेचो आमदार आसा तेणे प्रश्न काडलो. तो म्हणजे कुठ्ठाळे कोमुनादी भितर ट्रक जो आसा तो इल्लिगली गार्बेज तेंच्या थंय उडयलो आनी तो गेलो आनी तेचेर तशी कांय एक्शन जावंक ना म्हणून आंतोन वाजान तो प्रश्न काडलो. तेचेर अजापाची जाप बाबूश मोन्सरान दिली की तेणी ट्रकान जो आसा ते आमी त्या ट्रकाचेर कारवाय केल्ली आहा आनी त्या ट्रक वाल्यान कोर्टान वचून बॉन्ड भरले 4 लाखाचे आनी ट्रक आपलो सोडून घेतलो म्हणून. आनी आतां तो कोयर जो आसा तो पंचायतीन काडपाचो अशें म्हणून बाबुशान सांगलें. तेन्ना सगळेच आमदार चाळवले, म्हणजे सत्ताधारी चाळवले आनी विरोधकय चाळवले. म्हणजे पंचायती भितर इल्लिगल कोयर हाडून कोण तरी ट्रक उडयतलो, तो कोर्टान वचून आपली गाडी सोडून घेतलो, बॉन्ड भरतलो आनी तो वयतलो आनी तो कोयर थंयच उरतलो आनी तो मागीर पंचायतीन काडपाचो काय कितें अशें म्हणटे बाबुशाची जाप आयकल्या उपरांत सगळ्या आमदारांचेर प्रेशर येयलो आनी सगळ्या आमदारांनी तेका हरकत घेतली. मागीर मुख्यमंत्री उठून उबो रावलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हाजे फुडें हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, फॉर एक्झाम्पल जे हॉटेलांचो कोयर घेतात किंवा इंडस्ट्रीनी व्हरून कोयर उखलतात आनी मागीर ते अशे तरेन खंय व्हरून उडोवप जाता. सो हाज्या फुडें सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर तांकां रजिस्टर कंपल्सरी जावचे पडटले आनी ते तशें करचे पडटले. तसो आदेश आयजूच मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन उलयतना दिलो आनी मागीर ह्या प्रकरणाचेर ह्या प्रश्नाचेर सगळे सर थंड जाले. कारण हो एक सामको ज्वलंत विशय एक्चुली. कारण प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक आमदाराक हो विशय लागता आनी हे सर्रास जावपाक लागला. खंय तरी हाडून टंब करप
आनी ही मंत्र्या कडच्यान अशीच अपेक्षा नाशिल्ली की अशे तरेचो विशय इतलो लायटली Actually, घेवप आनी जो कोण तरी मिस्टेक करता कोण तरी क्रायम करता ताका सोडप आनी पंचायतीक तो खार घालप हें एब्सोल्युटली इलॉजिकल आशिल्लें सामकें. सो सीएमान स्टँड घेता तो एक्चुअली करेक्ट घेतलो. हय आनी सीएमान स्टँड घेतल्या उपरांत सगळ्या आमदारांनी कितें म्हणटा तसो धादोस काय हे उक्तायली आनी हे अशे तरेचे हे जाले सर. मागीर नेक्स्ट कितें आयलो विशय? हय सर फुडलो मागीर क्वेश्चन जो आशिल्लो इम्पॉर्टंट तो आयलो म्हणजे जुवारी लँड स्कॅमाचो. आमी सगळ्यांनी पयला आयच्या ह्या प्रश्नाचेर मोठी खडाजंगी जाली आनी सुरवात आमी जर पळयत जाल्यार एक अशी हे जाली घडणूक घडली की क्वेश्चनूच असो येयलो की जुवारी लँड स्कॅम. आता क्वेश्चन अलाव केलो असेंब्ली भितर ह्या नांवान तो आयलो. विजयानूय तोच धागो धरून सुरवात केली बाण मारपाक की क्वेश्चनूच असो येयला की जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. आनी मागीर टायटल दिल्लें तें असेंब्लीन सेक्रेटरीन दिलां विजयान दिवं नाशिल्लें. सो स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान दिवं नाशिल्लें. बरोबर. हय हय अशें जालें की सीएमाक मदीं इंटरव्यून करचें पडलें ते खातीर आनी तोय म्हणपाक लागलो की सभापतीन अशा तरेची हे जे टायटल आसता क्वेश्चनाचे ते अलाव करपाक जायना ते पयलीं चेंज करा मागीरच आपूण आन्सर दिता अशे तरेची भुमिका मागीर मुख्यमंत्र्याक घेवची पडली आनी सरकार म्हणजे सरकारूच मातशें कोंडीन कशें येयलें अशी सर परिस्थिती निर्माण जाल्ली. आनी तो हो विशय भरपूर गाजलो आनी फक्त एक खटकापा सारकी गोश्ट म्हणजे फक्त विजयानच ह्या क्वेश्चनाचेर आन्सर केलें क्वेश्चन विचारले बाकीचे सगळें कंप्लीट सभाघर थंड आशिल्लें आनी कोणेच इंटरव्यून केलें ना न्ही. सारकें सर कोणेच हेचेर उलोवना. बट विजयान कितें केलें की हेतूंतले सगळे बारकावे जे आहा त्यो विधानसभे भितर उलयतना मांडल्यो. म्हणजे 580 हेक्टर ही लँड आहा सांकवाळ कमुनदारीची जी जुवारी एग्रो केमिकल जी आसा तेका दिल्ली आनी ती दिल्ली कित्याक फक्त इंडस्ट्रियल पर्पजाक लागून. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार ती लँड ताणें जशें सांगलें की 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर घेतिल्ली आनी आतां जर ती पळयत जाल्यार ती स्क्वेअर मिटर ताची रेट जी आहा ती 53,000 पर स्क्वेअर मिटर इतली रेट जाल्ली आहा. आनी जी सेल डिटा म्हणजे आता थंय जे कमर्शियल रेजिडेन्शियल व्हडले प्रोजेक्ट येतात त्याची सेल डिटा जर पळयत जाल्यार तेजो अमाउंट जो आसा तो 592 कोटी इतलो जाता. सो ही सगळी आकडेवारी ताणी सांगली म्हणजे कशी ही जुवारीची लँड आता हे जे कमर्शियल माफिया आमी तांकां म्हणपाक शकता किंवा जसो आरोप ताणी केलो विजयान की हे सगळे व्हडले व्हडले उद्योजक किंवा व्हडले व्हडले हे बिल्डर जे आहा तेंच्यांनी आता थंय रेजिडेन्शियल हे करपाक सुरवात केल्या आणि आता थंय जे प्लॉट मारल्या ते प्लॉट जे आसा हे सगळे प्लॉट सर आउटसायडर्स जे आसा तेंच्यांनी घेतल्या. आणि सगळ्यात धक्कादायक गजाल म्हणजे हे प्लॉट जे आसा तेची रेट आसा 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर. आता 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर ना आपूण घेवंक शकता ना रोहन खंवटे घेवंक शकता ना स्वतः मुख्यमंत्री घेवंक शकता अशा तरेचे विधान विजयान केले. म्हणजे हे सगळे जे पॉइंट्स आहा ते तेणे उक्तायले आणि तेतून तेणे एक प्रश्न केलो की पहिली सेलडीट जी आशिल्ली ती सेलडीटा प्रॉपर्टी रजिस्टरा भितर रिफ्लेक्ट जाताली म्हणजे ते सेलडीटांची माहिती प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर दिसताली बट ती आता दिश्टी पडना. ती कित्याक दिश्टी पडना असो प्रश्न सुद्धा विजयान ह्या वेळार सर केल्लो. हय आनी म्हाका दिसता सरकार बरेच पयलीं ज्या पद्दतीन आन्सर केली बाबूश पंचायतान ते ताचे भितर व्हडलें कांय हें नाशिल्लें कॉन्क्रीटचें कांय नाशिल्लें पूण ताका ताणें इतलो एक पॉयंटेड क्वेश्चन घालून इतलो ताका कन्फ्यूज केलो. आनी मेन म्हणजे फायनली मान्य करचें पडलें सरकाराक की तें जें कितें चल्लां तें रॉंग आसा आनी ही गोंयची लँड भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गोंयान इंडस्ट्रियलायजेशन जावचें आनी इंडस्ट्री वाडच्यो आनी थंय लोकांक बारीक बारीक जॉब्स मेळचे ह्या हेतून ही लँड जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली. त्या टायमाचेर 1971 25 पयशांनी दिल्ली. ती जमीन आयज ते हळू हळू करून ताचें कमर्शलायजेशन जावपाक लागलां. थंय ताजे प्लॉट्स केले ताजे आनी करून विकपाचें सद्याक हें चल्लां व्हडलो एक घाट चल्ला हाजेर. सो हो सामकें सिरियस आनी गंभीर अशी गोश्ट आसा कारण ही गोंयची जमीन आनी कोण तरी ती ट्रान्सफर करून ती कन्वर्ट करून ती ताजे प्लॉट्स करून विकपाचो आनी ताजो हजारांनी कोटींचो फायदो 50,000 crores म्हणटा इतलो लॉस असो जावपाक शकता असो विजयाचो आरोप आसा.
सो ही गोष्ट इवन लास्ट विधानसभेन होच विशय आयिल्लो आनी ह्याच विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना अशें ठरिल्लें की आमी लिगल एडवायस घेतले आनी ही लँड कशी परत गोंयकार कडेन गोंयाक परत मेळपाक शकता हाजेर आमी कितें तरी हें करतले. पूण ह्या मदीं कांयच जालें ना. आतां परत मुख्यमंत्री तेंच सांगता की हो विशय आसा तो एसिस्टंट सॉलिसिटर जनरला कडेन पावला, ताजे आमी रिपोर्टाची वाट पळयता. हीच जर गोश्ट तांच्या फायद्याचें कितें आसता तेन्ना फटाफट जाता गोश्टी सगळ्यो. पूण जेन्ना अशे तरेचे स्टेटीच्या फायद्याचें आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब स्लो जाता. आनी ह्या इन द मीन टायम हेवट्यान सनदां दिवपाक चालू केलें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान. सो हें कंप्लिटली दाखयता की गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबावट दीस. इतली व्हडली लँड आसा, इतली जमीन आसा, इतलो ताजो टर्नओवर आसा. सो ही इंडस्ट्रियलायज खातीर इंडस्ट्रियल लँड म्हणून दिल्ली ती आतां सेटलमेंट कशी जावपाक शकता. सो हो जो पॉयंट आमी हें करून आमी ती परत रिवर्ट बॅक करपाचो प्रयत्न करतलो असो मुख्यमंत्रीन आयज सांगलें. पूण आतां ते हाजे बद्दल कितले सिरियस आसा आनी ते कितली ते प्रेस करता हें पळोवपाक जाय. कारण चड करून सदांच कितें आसता जेन्ना प्रायवेट कंपनी आसता तांच्या फेवरेबलूच चडशे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता. सदांच गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचे अधिकारी हे आपली गोवा गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट चडसो पळयनात. जाता तितलो प्रायवेट कंपनी फेवरेबल हे एग्रिमेंट्स अशे तरेचे हें जाल्ले आसता. सो आतां हातूंत भितर इवन कोर्टान गेल्या जाल्यार सदांच चडशी गोवा गव्हर्मेंट हरता अशे तरेचे कितल्योश्योच केसी आसा. इवन SEZ आमी पळयलां. SEZाक लँड दिल्ली आनी ती लास्ट लँड परती घेवपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाकूच तांकां पे करचें पडलें. सो अशी परिस्थिती सद्याक हांगा आसा. ती अशी जावपाक जायना ह्या जुवारी बातमी भितर. आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान थंय रिवर्ट बॅक करपा खातीर सगळे ऑप्शन्स हें करपाक जाय. सो नेक्स्ट कितें आशिल्लो मुद्दो विश्वनाथ? सर हेतून न्ही आनी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे नारायण नायक जो एक्टिविस्ट आसा तेणी हें प्रकरण PMO ऑफिसा मेरेन पावयल्लें लेटर करून. सो तेजो सुद्दां उल्लेख आयज विधानसभेन येयलो आनी PMO ऑफिसांतल्यान जेन्ना सांगलें की ह्या हेची चवकशी करा म्हणून तेन्ना खंय तरी हे ओपिनियन घेवप किंवा आतां ते सॉलिसिटर जनरला कडेन धाडप ह्यो सगळ्यो एक्सरसायज सुरू जाल्या. सर एक्चुअली सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. आतां फायनली परत एकदां सरकारान एश्युरन्स दिला आमी हें करतले म्हणून. आतां हाजो पाठपुरावो जावपाक जाय, हाजो परत फॉलोअप जावन हो विशय तडी करपाक जाय. नाजाल्यार अशें सदांतरी हेवट्यांच्यान दवरून त्या सायडीच्यान सनद देत रावपाची अशें जावपाक जायना. आनी इवन CMान म्हणलां की इवन सनद दिल्या जे विशय जाले आतां लँड सेल डीड जाल्या त्यो सुद्दां आमी कॅन्सल करतले अशें म्हणलां. आनी हाजे पयलीं खंय एक रिटायर्ड एजीन एक बातमी आयल्या त्या प्रमाणे सांगलां की दीस लँड कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू गोवा गव्हर्मेंट कारण ती दिल्ली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर. सो ती ताजो सेटलमेंट करपाक पॉसिबल ना म्हणून ती रिवर्ट बॅक करपाक पॉसिबल आसा. हो असो एडवायस एक रिटायर्ड एजीन हाजे पयलीं दिला. सो हो गव्हर्मेंट तो कित्याक हें करना तें कळना. हें जालो विशय जालो जुवारीचो. कारण बिजय कन्सिस्टंटली एवरी डे सरकाराक कोंडींग काडटा आनी एक यू कॉन कॉल इट अ स्कॅम ऑर वॉट एवर अशी ह्यो गोश्टी सरकाराक सामक्यो एक्सपोज करपाक गोश्टी हाडत आसा. ही आतां तिसरो चवथो कन्सिक्युटीव डे जालो की विजयान सरकाराक अक्षरशः एक्सपोज केला हातूंत भितर. सो पूण फक्त एकच गोश्ट खटकली ती म्हणजे बाकीचे ताजे विरोधी पक्ष जे वांगडी आसा तांणी ताका जाय तसो सपोर्ट दिवना, कोणूच ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयलेना. सो इट वॉज रियली सरप्रायझींग. जो युरी आपल्याचो क्वेश्चन येवना ह्या विशयाचेर मागीर लास्ट जेन्ना ह्या विशयाचे एक स्टॅटिस्टिक्स किंवा बारकावे विजयान मांडले त्याच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक सांगचे पडले की जर थंय कितें NOC किंवा सनदी दिल्ल्यो आसा रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर जाल्यार आमी त्यो कॅन्सल करता आनी हेच्या फुडें आमी त्यो दिवचे ना अशा तरेचे विधान मागीर मुख्यमंत्र्याक करचे पडले. सर जशें तुमी म्हणटा ह्या विशयाचेर ज्या तरेन विजयाक साथ मेळपाक जाय आशिल्ली तशी साथ मेळूंक ना आनी विजयान परत एक फावट हो सिंगल हँडेडली जो आसा हो किल्लो लडयल्लो. तेच्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार विशय येयलो तो म्हणजे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण म्हणजे रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो. सर आनी हेजेर आमचो आपाचो आमदार जो आसा क्रुज सिल्वा ताणें हो प्रश्न केल्लो आनी त्याचो मुद्दो हो आशिल्लो की रिव्हर नॅशनलायझेशन गोंयच्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा त्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. तर केरळ राज्यान रिव्हर नॅशनलायझेशना खातीर जे केंद्रा कडल्यान तांकां प्रस्ताव आयिल्लो तेचेर कांय न्हंयांचेर तांणी हरकत घेतली आनी त्यो
नॅशनलायज करच्या पासून त्यो भायर काडल्यो. तशेंच त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारान कितें प्रयत्न केल्लो अशा तरेचो प्रश्न क्रूज सिल्वान केलो. आणि दुसऱ्या वटेन ताका आन्सर दिवपाक आशिल्लो तो म्हणजे एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन किंवा खूब वर्सां जाणी मंत्रीपद सांबाळ्ळा असो आलेक्स सिक्वेर. आणि हेतून भितर विरोधकांनी म्हणजे जावं युरी आलेमांव जावं कार्लोस फेरेर हाणें सांगलें की मनोहर पर्रीकार म्हणजे सगळ्यात पयलीं रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रस्ताव जो आसा तो येयल्लो 2010 सालान जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले, सुदीन ढवळीकार कॅप्टन ऑफ पोर्ट मंत्री आशिल्लो, त्या वेळार ताका नोट दिली की आमकां हो न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें ते करपाचें ना. तेच्या उपरांत मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो 2012 आणि केंद्रान सरकार आशिल्लें काँग्रेसीचें, तेन्ना सुद्धा मनोहर पर्रीकारान कडक शब्दान रिप्लाय आपलो दिल्लो की हे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें आसा तें आमकां मान्य ना आणि तुमचो जो प्रस्ताव आहा तो आमकां गोंय सरकार आमी तो लागू करपाक सोदिना अशे तरेन. मागीर ह्या सगळ्याचो पत्रव्यवहार तांणी दाखयलो खास करून कार्लोस फेरेरान. मागीर मुख्यमंत्री जालो लक्ष्मीकांत पार्सेकार. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जेन्ना जालो तेन्ना केंद्रान भाजपाचें सरकार आसलें आणि परत भाजपाच्या सरकारा कडल्यान म्हणजे एनडीए कडल्यान हो प्रस्ताव जेन्ना आयलो तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मात ताका हरकत म्हणजे आमी ते करपाक शकता कारण आता सरकार केंद्राक चेंज जाला आणि सरकाराचो अप्रोच आता पॉझिटिव्ह दिसता अशें सांगून ते म्हणजे ती तेचेर सायन केली आणि न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें. हो सगळो इतिहास आणि पूर्व पिठिका मांडली आणि हे कशें म्हणजे पयलीं पर्रीकारानूच नाका म्हटलेले विरोध केल्लो, मागीर भाजपा सरकारानूच म्हणजे पार्सेकारानूच ताका गो अहेड दिले. हो सर सगळो चर्चेचो विशय जालो आणि हे सगळे पत्र व्यवहार जे आसा ते आयज विधानसभे भितर मांडले. सो हे कशें जावपाक शकता म्हणजे तुमचेच सरकार पयलीं विरोध करता आणि मागीर ताका ते ग्रीन सिग्नल दिता आणि कितें सांगता की केंद्रांतलें सरकार बदलला सो तेंचो अप्रोच आमकां बरो दिसता. अशे तरेन हे अशें कशें जावपाक शकता असो प्रश्न कार्लोसान उपस्थित केलो. हेजेर मागीर आनी वाद जेन्ना सुरू जालो किंवा आर्ग्युमेंट सुरू जाले तेन्ना मंत्री उबो रावलो आनी ताणें सांगलें की गोंय हे अशें एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यान हो रिव्हर नॅशनलायझेशन करता आसतना MOU सायन केला आणि तेतून त्या MOU भितर जरी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें तरी सुद्धा जे अधिकार आसात जावं खंयचे प्रकल्प करपा खातीर किंवा त्या प्रकल्पाक फायनान्स दिवपा खातीर हे सगळे अधिकार हे गोंय राज्या कडेच उरतले हे ताणें सांगलें सर. बट हे सांगून सुद्धा मागीर विरोधक आनी आक्रमक जाले आणि न्हंयो विकल्यो आमच्यो अशे तरेचो बोवाळ घालपाक लागले. मागीर वेलान भितर ते गेले आणि थंय हो सगळो रकस जालो ह्या सगळ्या विशयाचेर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं कालवसान तो शब्द वापरलो की यू सोल्ड द रिवर्स म्हणून आणि सोल्ड ह्या शब्दाक मुख्यमंत्र्यान परत आक्षेप घेतलो की तूं सोल्ड कशें म्हणपाक शकता. मागीर ते म्हणपाले तुमी गिफ्टेड मागीर ते म्हणपाले ते गिफ्टेड म्हणून हें केलो. पूण एक्चुअली कितें आसा हो विशय आसा तो तितलो अशें दिसलें की विरोधक आनी खास करून क्रूज म्हाका दिसता तितलो अभ्यास करून येवनाशिल्लो. कारण कितें आसता हो विशय पयलीं म्हणजे खूब ओल्ड विशय. आतां केन्ना जाल्लें नॅशनलायझेशन 2014 सो 14 पार्सेकारान हो स्टँड घेतिल्लो मुख्यमंत्री आसतना आणि इतली 10 वर्सां जालीं आतां ह्या गोश्टीक. 10 वर्सांनी हो विशय परत येता आणि एवरी टायम येता. पूण कितें जावपाक आशिल्लें दोन गोश्टी आतां इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणजे मिनिस्टरान सांगलें की इट इज अ सेंट्रल एक्ट आनी आमकां कसलोच ऑप्शन ना, आमकां ते एक्सेप्ट करपाकच जाय असो एक भुमिका मदीं मंत्र्यान घेतिल्ली. सो हो कावंटर करपाक जाय आशिल्लो की तांणी शूड हॅव कम विथ प्रिपेर्ड की खरेंच तो एक्ट आमकां ऑप्शन आशिल्लो काय कंपल्सरी आशिल्लो आमकां घेवपाक जाय आशिल्लो काय वी कूड हॅव एवॉयडेड दॅट एक्ट. दॅट इज वन. आनी नंबर 2 जें क्रुजान म्हणलें की केरला गव्हर्मेंटान ऑब्जेक्शन काडलीं पूण ही कूड नॉट प्रूव दॅट वॉट वर द ऑब्जेक्शन्स आनी ही कूड नॉट प्रूव दॅट वेदर नॅशनल केरला रिवर्स आर नॅशनलायज वर नॉट नॅशनलायज. सो तांणी ते खंय तरी ते हांणी म्हणलें की आपल्या डिटेल्स दी म्हणून. ही कूड नॉट गीव दॅट डिटेल्स. सो एक्चुअली वेल प्रिपेर्ड येवपाक जाय आनी हे तांकां कावंटर करपाक जाय अशा टायमाचेर. नाजाल्यार कितें जाता सरकारी पक्षाचेर पावता आनी तो विशय मागीर थंयचे थंय हें जावन वता. आतां हो सुद्दां इतलो इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो पूण तो निमाणें कितें जालें की व्हडलो कांय हें जावं ना. तांणी वयल्यान गव्हर्मेंटान वयल्यान सांगलें आमचें आपली मोठेपण सांगलें की आमी MOU सायन केला आनी कांयच वी आर द ओन्ली स्टेट इन द कंट्री टू डू दॅट. सो हो एक्चुअली खरो सर ह्या सगळ्या भितर एक 2-3 गजाली स्पश्ट जाल्यो
जशे जुवारीच्या बाबतीत जे बाकीच्या विरोधकांची जशी विजयाक साथ मेळूंक ना तशी ह्या प्रश्नाचेर विजयानूय काय आवाज करूंक ना तो ओग्गी आशिल्लो. मायट बी तुम्ही जो क्वेश्चन रेज केलो की हे 2014तलो प्रश्न हे आता काडटा आसूये, सो विजयाक ते कळिल्ले आणि विजयान तो अभ्यासूय केला आसतलो की सरकार कितें आन्सर दितले ते. दुसरी गजाल, जेन्ना मंत्री म्हणटा की केंद्रा कडल्यान जेन्ना तो इनॅक्ट जालो एक्ट तेन्ना आमी आनी काय करू शकना, हाजो अर्थ जे विरोधक आरोप करताले किंवा विरोधकांक एक प्रश्न असो आशिल्लो म्हणजे हे सरकार जे आहा ते केंद्र जे सांगता तेच चालीक लावपाचे सरकार, असो सुद्धा भितरल्यान एक हे येता, मेसेज येता, तेचेरूय काय उलोवप जालें ना. आनी तिसरी गजाल आमी जर सर पळयत जाल्यार अलेक्स सिक्वेराची जी मॅच्युरिटी म्हणजे आमी म्हणटा की हे सिझन्ड पॉलिटिशियन आमी जे म्हणटा, सो ताणें हो बऱ्यापैकी प्रश्न हाताळ्ळो आणि तेणें ते एमओयूचे मुद्दो काडलो आणि विरोधकांचो जो एक आक्रमकता असली ती तेणी थंय काबार केली. पूण इतले सांगून सुद्धा मागीर कित्याक विरोधक वेला भितर गेले हे मात काय कळपाक सर मार्ग नाशिल्लो. अशें दिसता की विरोधक काही अशे तरेचे इमोशनल इश्यूज घेवन एक मेसेज धाडपाचो प्रयत्न करता. विजया भशेन अभ्यास करून येवन सरकारान कुंडीन घालून फिगर्स फॅक्ट्स हे काडनासतना हे बाकीचे जे आसा ते अशे तरे इमोशनल विशय घेवप आनी हे करप अशे तरेचो एक हे करपाचो तांचो एक हे स्ट्रॅटजी आसपाक शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे ताणें जो मंत्र्यान अलेक्स सिक्वेरान आनी एक बरी गोष्ट इंट्रस्टिंग गोष्ट केली म्हळ्यार तो एमओयू ताणें वाचपाक 10 मिनटां वेस्ट केली. ऑलमोस्ट 10 मिनटां ताणें तो एमओयू वाचपाक काडलो आनी ताका नाका म्हणटा आसतना ना तुमी आयकयाच आपूण हे तुमी जर तुमकां ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुमी आयकुचें पडटलें म्हणून ताणें तो फोर्सिबली सगळ्यांत वाचून दाखयलो. तातूंत भितर इम्पॉर्टंट 6 मिनटां 7 मिनटां सुमार गेली वाचपा भितर. आणि दुसरी गोष्ट तो एकूच म्हणटालो आपूण कित्याक वाचून दाखयता तर तुम्ही सगळ्या सभागृहा भितर लोकांची दिशाभूल करता की न्हंयो विकल्यो म्हणून, तेन्ना आपूण तुमकां डिस्टर्ब करू ना. सो आता ह्या तुमच्या आरोपाचेर आपल्याक जाप दिवपाक जाय अशें सिस्टमॅटीक रिजन दिवन सर तेणी 5 ते 10 मिनटांची आहा ती थंय खाल्ली. आणि म्हणूनच हांवें तुमकां जशें म्हटलें तो एक सिझन्ड पॉलिटिशियन, तेका कशें खबर आहा कशें हेंकां हें करपाचें, त्या प्रमाण सर तेणें आयज आपलो एक्सपिरियन्स थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दाखयलो. बरोबर. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे तुवें म्हणलें तशें पयलीं विजयाचे क्वेश्चना वेळार तांच्यांनी सपोर्ट बाकीच्यांनी सपोर्ट करून ना 6 जाणांनी आनी ताचे नंतर जेन्ना हांचे हाजे टायमाचेर विजय वेळान गेलो ना आनी तो आतां जाग्यार बशिल्लो काय खंय आशिल्लो पूण तांचे वयर गेलो ना. सो आतां ना तो सर जाग्यारूच बशिल्लो. सो अशें दिसता की आतां लास्ट असेंब्ली सोंपता हें विरोधकांचें जें कॉर्डिनेशन तें तांची फ्लोर मॅनेजमेंट हें कितें कितें आमी पयलीं उलयताले पळय तें आतां सोंपलें काय कितें. तांचो भितरलो मोग कमी जाला आनी तांचे भितर आतां वेगळे विशय तयार जाल्या. कारण आनी एक विशय इंट्रस्टींग गोश्ट आतां पळयली ती म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जो आतां तो म्हाका सांग एक्सप्लेन कर. फक्त एकच पॉयंट म्हणटा की 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जें रिजोल्युशन हाडिल्लें विजय सरदेसायान की ती रेग्युलरायज करची म्हणून बारीक लोकांची, ताजेर विरेशान जस्ट अपोजीट स्टँड घेतलो. ताणें म्हणलें की ते सगळे नॉन गव्हर्नन्सांनी हें केल्लें आसा तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी तांचे थंय काडपाक जाय म्हणून. सो हें विरोधकां भितरच आतां म्हाका दिसता कांय कॉर्डिनेशन ना आनी अशें आतां दिसपाक लागलां लास्ट असेंब्ली सोंपता. तुम्ही जशें म्हणटा की जी एक फ्लोर मॅनेजमेंट आसपा जाय ती फ्लोर मॅनेजमेंट मातशी खंय तरी आतां मिसींग जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. प्रश्नांचो अभ्यास किंवा कशें सरकाराक गोत्यान हाडप किंवा कशें सरकाराक सारके चिमट्या भितर अशें जावपाक जाय. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की विजयाची जर प्रश्न मांडपाची किंवा उलोवपाची शैली पळयत जाल्यार तो स्टॅटिस्टिक्स हाडटा, तो भितर नव्यो गजाली उक्ताडार हाडटा ज्यो सरकार दडोवंक सोदता. दुसरे वाटेन आमी जर युरी पळयत जाल्यार युरी अजून मातसो तेका मॅच्युरिटीची गरज आसा. उलयतना भितर स्टॅटिस्टिक्स जाय आनी तो अशें खूब फावट आमी पळयता आरे तुरे अशें करून सभापती वांगडा उलयता. सो ह्या सगळ्यांतल्यान अशें दिश्टी पडटा की युरीन आनी मातशे मॅच्युरिटीन प्रश्न हाताळपाक जाय. ताणें सीएमाक दोळो मारता स्पिकराक दोळो मारता म्हणून ताणें खूब आतां स्पिकराक दोळो मारता सीएम ह्या मुद्द्याचेर तो आयज युरी इतलो उलयलो. एक्चुअली त्या इतलें म्हत्व तेका दिवपाक गरज नाशिल्ली. कारण आमी जर पळयत जाल्यार गॅलरी भितर विजिटर्स गॅलरी आहा थंय भुरगीं बसता, कॉलेजीची भुरगीं येता, हायस्कुलाची भुरगीं येता. थंय आमी जर अशें
जितली वायट वता हे जर करपा लागले जाल्यार ती भुरगीं कितें मेसेज घेवन वयतली हो एक प्रश्न आसता. सामकें इमॅच्युअर कशें दिसता तें वर्बल खंय आनी ते डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द ऑपोजिशन लिडर कारण तो एक इतलो इम्पॉर्टंट पोस्ट ताजे कडेन इतलो पावर आसा इतली मशिनरी आसा ताजे कडेन गव्हर्मेंट इतलो स्टाफिल्लो आसा तो अभ्यास करपा खातीर रिसर्च करून येवपा खातीर हे अशें करून बारीकशे असले ब्रावनी पॉयंट्स करून करपा खातीर न्ही. सो म्हाका दिसता की सद्याक विरोधक ऑपोजिशन लिडर म्हणून विजय चड शायन जाता युरोप परस आनी म्हाका दिसता तें ताका फ्रस्ट्रेशन आसपाक शकता मदीं मदीं आनी म्हणून तो मदीं मदीं मातसो हें जाता आसपाक शकता. आमी आतां हो विशय आमी आतां पर्यंत आयज कितें कितें जालें असेंब्ली भितर ताजी आमी भासाभास केली आनी कितलेशेच विशय आमी आतां डिस्कस केले आनी मुख्य आमी आतां एक गोश्ट पळयली म्हणजे हळू हळू करून आतां असेंब्ली सोंपता आनीक 3 दीस उरल्या असेंब्लीचे आनी विरोधकां भितरली जे कॉर्डिनेशन आसा तें कमी जावपाक लागलां दिसपाक लागलां कारण आयज दीसभर वेगवेगळे हाजेर दोनूय हातून भितर 7 फक्त विरोधक आसा आनी 7 भितर सुद्दां सारकें कॉर्डिनेशन ना ते वेगवेगळ्या टोनान उलोवपाक लागल्या वेगवेगळे स्टँड घेवपाक लागल्या. सो ही तितली बरी गोश्ट न्ही आनी हाजे फुडें आमी पळोवया आनी 3 दिसांनी आनी 3 दीस उरल्या तातूंत कितें जाता. आनी दुसरी गोश्ट पळय आनी एक गोश्ट ठळकपणान दिश्टी पडली म्हणटा ती आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा युरी आलेमांव तांणी मातशें म्हाका दिसता चड मातशें मॅच्युअर जावपाची गरज आसा आनी तांणी मातशें सिरियस अभ्यास करून स्टॅटिस्टिक्स घेवन सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. बरे विशय काडपाची गरज आसा आनी कांय एक्सपोजय करपाची गरज आसा एक्चुली जे आजून पर्यंत आमकां व्हडली खास दिश्टी पडूं ना. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां हांगा थांबता. पळयत रावात गोमंतक TV.